2 दिसां पयलीं आमकां कळ्ळें जी कोंकण सावथ वेस्टर्न रेल्वे तांचो डबल ट्रॅक जो आसा आनी आमगेली पळय उदकाची वाट आसा सालाची रेल्वे जी आमचे शेतांतल्यान पास जाता ती सारकी ते वटेन भायर सरता. थिंगासर आतां रेल्वेचो एक्जिस्टींग रेल्वे आहा पळय थिंगा एक आमचो व्हडलो पूल आहा. ते पुलाक तेकोन हे RVNL आतां तेचें तो कॉन्ट्रॅक्टर काम आहा तें करपाक ते रेडी जाले एक्सटेंशन करपाक आनी थिंगा ती पायपां घातल्या व्हडली 2 डायमिटर रुंदयेची पायपां. पूण आमकां हे शेतकारांक कळ्ळा ते भशेन ह्या पायपांचेर जेन्ना आमी आमचें उदक भरता मॉन्सून सिजनाक ते पायपांचेर ते उदक कातरून वचपाना. तेन्ना आमी ताबडतोब आमचे एक्झिक्युटीव कमिटीची मिटींग घेतली आनी आमी डिसायड केलें आमच्या सराक आमच्या MLA वचून मेळपाक आनी ताका एक मेमोरंडम दिवपाक आनी आयज आमी हो मेमोरंडम ताका दिला. वेलसां पाली जी शेतकार भाव जी भयणां आसा तांकां जे डबल ट्रॅकिंगाचें जें काम चालू आसा आनी तिका सायडीन ते पायपां घालपाचें अशें तेंची आनी जी पायपां सपोज ती घातली जाल्यार ताका शेतकारांक भरपूर प्रॉब्लम जातलो अशें ते सांगता. आनीक एक्चुली हांवें कितें तें पळोवंक ना तरी आसतना म्हाका तें ताबडतोब जें हांवें तेंच्यान दिलां तें लेटर म्हाका आतां वचून हांव तें जाता ते भाशेन बेगीन वचून तें इन्स्पेक्शन करून हांव सायट कितें आसा तें हांव पळोवन घेतलो आनी ताचे उपरांत जें ताका कितें दिसता तांकां जाय तें म्हजे लागीं जाता ते भाशेन हांव ताका हेल्प करपाक वावुरतलो. आनी गरज पडली जाल्यार हांव रेल्वेकूय जे रेल्वे आसा RVNL हाकाय आपोवन हांव ताचे कितें प्रॉब्लम जे आमचे शेतकार भाव पळय आसा ते आमकां प्रॉब्लम जावपाक जायना. की आमी इतलीं वर्सां शेतां ती आमची रोवता आनी जरी तर आमकां शेतकारांक इतले प्रॉब्लम जाता जाल्यार हांव जरूर जे आमचे जे RVNL हाका सांगून जाता ते भाशेन हांव सॉल्व करून दिवपाक हांव सोदतां. आनी हें म्हाका दिवपाकूच जाय कित्याक आमची फायनली आमचे शेतकार भाव पळयना.